आगरवाड्याच्या मिठागर वाठारांतल्या मानशेची दारां मोडून मीठ वेपाऱ्यांक आडमेळी निर्माण जाल्यात। बेगोबेग दारांची दुरुस्ती करची अशी मागणी मीठ वेपाऱ्यांनी केली। हे फाटभुंयेर शिपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी थळाव्या मीठ वेपाऱ्यां वांगडा वाठाराची तपासणी केली। तशेंच हो प्रस्न तडीक लावपाचे उतर लेगीत दिले। आगरवाडीच्या मिठागरा लागसार आशिल्ल्या मानशेची दारां मोडून मीठ वेवसायिकांचेर बरोच परिणाम जाला अशें मीठ वेपाऱ्यांनी सांगले। बेगोबेग गेटी दुरुस्त करची अशी मागणी तांणी शिपणावळ खात्याकडेन केल्ली। हे मागणे उपरांत शिपणावळ खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आनी थळाव्या मीठ वेपाऱ्यांनी संयुक्त तपासणी केली। हे खेपे 8 दिसां भितर नव्यो गेटी बसयतले अशें आश्वासन अधिकाऱ्यांनी दिल्या। अमोल आयज ऑफिसर आयले आग्राचे काय समस्या आहे तुम्ही म्हणले किती फुडें प्रोसेस? हय तेंच्यांनी आतां कमिटमेंट दिल्लें आसा की 8 दिसां भितर हे स्विस गेटी आसा पळय ते बेगिनतल्या बेगीन आमी रिपेर करतले आनी ती जी दारां आसात ती दारां लायली वयतली आनी परत एडिशनल तांकां आमी डिमांड केला की भितरल्यान एक दबाव दिवपाचो। कित्याक जर फाल्यां सकाळ इन केस केन्नाय जर हे जालें म्हणजे दारां जर फेल जाली जाल्यार तो दबाव घालून आमी म्हणजे जे भाव आसात म्हणजे फार्मर आसात ते प्रोटेक्ट तरी करतले। सो ताका लागून आमी तेंचे कडेन मागला आनी दुसरें म्हटल्यार आमचो हो जो रिटर्निंग हॉल आसा जो तो रिटर्निंग हॉल मेंटेनन्स करचो। सो आमकां सरान कमिटमेंट केला की रिपेर न्ही तुमकां सायडीसून आनी एक हॉल बांदून दिता म्हणून। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।